आंगणान गो चान्नें पडलां, आंगणान गो चान्नें पडलां, आंगण सगळें भरून गेलां. आंगणान गो फूल फुल्लां, आंगण सगळें वासान भरलां. बऱ्या जेजूचे बासिलिकेच्या आंगणांत चान्नें आमकां दिश्टी पडना, कित्याक माटोव आसा आनी फांतेपार जाल्लें आसा, सकाळ जाल्ली आसा. आमकां ह्या आंगणांत मोगऱ्यांचो, आबोल्यांचो, जायो जुयांचो परमळ येना, पूण ह्या माटवांत फाटल्या 9 दिसांनी भरवशाचो सुवास पसरलो आनी आमच्या काळजांनी तो रिगलो. भरवसो नासतना मनशान ह्या संवसारांत जिवंक जायना. भरवसो आमी दवरता देवाचेर, भरवसो आमी दवरता मनशांचेर. आमचे भाशेंत एक सांगणी आसा, कुरड्याची गोरवां देव राखता. कुरड्याक दिश्टी पडना, ताची गोरवां चोरूंक तो घेवन गेल्लो आसा दोंगरार. कोण राखतलो ताची गोरवां? तो देवाक उलो मारता आनी देवूच ताची गोरवां राखता. भरवसो आमच्या जिवितांत चड गरजेचो.